संजीवनी साखर कारखान्यात निमणे मेरेन संजीवनी मेळूंक ना, देखून हो कारखाना बुडलो। आता प्रश्न आसा तो गोयच्या गोवा डेरीचो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वयंपूर्णतेची भाशणां दिता खरी, पूण गोवा डेरीक संजीवनी दिवपाक सरकार पुरायेन अपयशी थारला। जायती पॅनलां आयली आनी गेली, पूण गोवा डेरी मात अजूनय पावलाच मेजता। ही डेरी केन्ना म्हणून स्वयंपूर्ण जातली, केन्ना तिचें उत्पादन वाडटलें आनी गोंयकारांक गोवा डेरीचें दूध मेळटलें, पळयात। गोंयांत जायते दूध येता, हातून गोवा डेरी, वारणा, गोकुळ, अमूल, समूल आणि महानंदा धरून आनीकूय दुधाचो आस्पाव आसा। गोंयकार फक्त गोवा डेरी दुधाकूच प्राधान्य दिता, जाल्यार कांय कडेन ह्या दुधाचो लोकांक उणावूय जाणवता। देखून लोकांक गोवा डेरी दूध मेळना। भायल्यान दूध आयात करून गोवा डेरीचे उत्पादन वाडोवपाचो निर्णय सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान घेतला। हो निर्णय घेवन लोकांचो प्रश्न सुटावो जातलो काय कितें असो प्रश्न आता लोकांक पडला। चलात तर आमी लोकांचे मत जाणून घेवया की लोकांक ह्या दुधाचो कितलो उणाव जाणवता तो। गोवा दूध हे कित्याक उणें जाता, ते मेळना। आमी जेन्ना व्हरपाक येता तेन्ना मेळना। रेट वाडला आसूनय आमी व्हरपाक येता, पण कितें ते उण्याक लागून ते मेळत ना आमकां। म्हणून ते भायले दूध आमकां ते आमकां घेवपाचें पडटा। कितें ते वारणा, अमूल ते कितें आमी डेली गोवा दूध व्हरता न्हू, ते आमकां मेळना म्हणून भायले व्हरता। कित्याक ते गोवा डेरीचे आमकां ते हें जाल्या, हॅबीट जाल्या। आमी तेच गोवा दूधच व्हरतात। ते मातशें तेंच्यांनी गोवा दुधाचे आहा ते रेट वाडयले तरी आमी ते व्हरता, तरी ते प्रोडक्शन आहा तेंच्यांनी चडान चड करपाक जाय, की ते उणी पडपाक जायना गोंयांत। गोवा डेयरी, खास करके गोवा डेयरी हम ले जाते हैं क्योंकि दूसरा दूध हमें पसंद नहीं है, तो गोवा डेयरी कभी कभी शॉर्टेज होता है जिसके कारण हमें काफ़ी चक्कर लगाने पड़ता है। गोवा डेयरी के रेट बढ़ गया फिर भी चलेगा, लेकिन ये है कि हर एक अवेलेबल होना ज़रूरी है। केन्ना डेरीन अशे त्रास जावं ना आसले। कोरोना आयले सगळ्या तेन्ना बी दूध लोकांक गावले, गोव्याक त्रास जावं ना। मातशी आतां 4 म्हयने जाले, 4-5 म्हयने दूधच मेळना गोंयचें दूध। कितें सरकार लक्ष दवरना, क्या पब्लिकान वर्कर ना, कितें भानगड ते कांयच कळना। भुरगीं आतां जाता तांकां गोंयचें दूध आमी पिवोवपाक शक्य करता, कित्याक ते मातशें बरें रावपाक ताका लागून ते दूध बरें। भायले दुधाक मातशें कित्याक भुरग्यांक आवडना, तर कितें जायलें भायलें आमी दूध इतकें वापरना। अगर गोंयचें दूध आयलें तो आमकां कांय त्रास ना, गोंयकारांक सारकें दूध मेळटलें, सगळ्याक दूध सारकें मेळटलें, कित्याक आमकां भायले दुधाची गरजूच पडना मागीर। Whole the management is changing of them every now and then, and the way they are not able to sustain the market. So that's why the management has to take whether they really want to do the business or they don't want to do a business. So that's how the total market. They should not make the people go and suffer for this. Like Goans are looking for good area because of the quality, but if these people are not ready to maintain the quality, then they have to stop it. Somehow they have gone quality wise तेंचे down गेल्या। पयलींचे ते थिकनेस दुधाचे येताले ते ना। इट्स ऑल लायक दॅट। भायलें दूध घेतले शिवाय आमकां आमचो सेल वाडोवपाक मेळना। सो हांवें तांकां सजेशन दिल्लें आसा की तितले बेगीन आमची भायलें दूध जें आसा पळय तें प्रोक्यूर करा। दीस इज अ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम एलोंग विथ अ लॉंग टर्म प्रोग्राम सांगला तांकां की जे आमचे तालुका आसात, एग्रीकल्चर बेस्ड तालुका आसा पळय थंय आनीक डेरीज वाडया, नंबर ऑफ डेरीज, नंबर ऑफ एनिमल्स वाडोवपाक जाय, जेणे करून दूध प्रोडक्शन जें आसा पळय तें लोकली वाडटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।